एखादी पयले एखाद्या आड नदरेन काही गोष्टी उरता आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमचें फिडींग जेन्ना आशिल्लें आमी म्हाका दिसता 100% ताजे आधार कार्ड लिंकेज केल्ले आसात आणि थंय खंय जर गाई गडबड जर जाली जाल्यार आमी व्हेरीफाय करता. शेवट फिडर जे आसा ते एक मनीसूच असतात. तांकांय काही गोष्टी आमी थोड्योश्यो तांचे कडल्यान एक्सप्लेनेशन घेवप हें आमची जबाबदारी आहा. एज अ मिनिस्टर ह्या नात्यान म्हज्या डिपार्टमेंट म्हाका मुखार व्हरपाक जाय आनी त्या दृष्टिकोनांतल्यान हें चालू आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान हांव तुमकां काही गोष्टी डेफिनेटली कितें आसा तें आमी पळयता न्ही सस्पेंडेड कितें आसता तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय. हांव डायरेक्टली मंत्री म्हणून तुमकां हांव सस्पेंड करतलो हांव टर्मिनेट करतलो म्हणून सांगपाक शकना. ताणीन बाबा खंयच्या आदाराचेर हें रेशन कार्ड केल्लें आसात आतां तें कित्याक जाल्लें आसा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी सांगतले. कारण म्हज्या टर्माकूच हांवें खुबशीं रेशन कार्डाक बोगस रेशन कार्ड आमी कॅन्सल केल्लीं आसा. ओके. So last time the survey took place, what happened about that survey? Which survey? Regarding this thing only. No. Survey has not been conducted yet, but we are supposed to conduct the survey. But most probably we are going to conduct the survey in the next financial year, that is after March, because during March, April, May there is a hot season. We can go to respective houses without any fear. That is what I have kept keeping in mind. I have already discussed this with the CM. Definitely we are going to do the survey because it is need of the hour today.